सगळें अशें जाल्लें आहा की आमच्या भुरग्यांनी अंजुनकारांनी जावं गोंयकारांनी ट्युरिस्टांक मारलो अशें चित्र सगळ्याच हें जाल्लें आहा। सो आज जे पळय आमी ट्युरिस्ट येता गोंयांत तांकां अतिथी देवो भव म्हणटात। सो तेंच्यांनी देवा भाशेन रावूंक जाय, तेंच्यांनी देवस्थान जायत नाल्यार मागीर हें अशें घडटा। पूण हें आमी सांगूंक सोदता आयज, कित्याक खंय तरी आयज अशें चित्र जाल्लें आहा की गँग वॉर जालो, तो गँग वॉर जावंक ना, तो दॅट वॉज द नीड ऑफ द मुवमेंट म्हणटा पळय तसो। कित्याक थंय जे घडलें पळय ताका रिएक्शन जाल्लें सर, आनी अशें जावंक फावना। आमी हे गोश्ट तांकां आमी सपोर्टूय करपाक प्रेस घेयना, फक्त ही जावंक फावना अशी गोश्ट। आनी खंय तरी आमचें नांव पिड्ड्यार जाता ते पिड्ड्यारूच जावंक फावना। कित्याक ट्युरिस्ट येता तेंच्यांनी ट्युरिस्टांनी बरे भशेन हांगा रावपाचें आनी आमी तांकां बरी सेवा दिवपाक रेडी आहा। बट ते खंय तरी हांगा सुरूप येवन बी हांगा झगडी करता, कितें करता ते तेंच्यांनी करूंक फावना। सो आयज एक तर्फीत हांगा जे इन्व्हेस्टिगेशन जालां ते एक तर्फी जालां, वन सायडेड। आनी खंय तरी आमच्या भुरग्यांक एक्यूज केल्लें आहा, तशें जावंक फावना। दुसरे सायडीनूय खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय। आयज जर जाता नाल्यार आमच्या भुरग्यांक जशें अरेस्ट केला तशें ते सायडीच्या तांकांय अरेस्ट करूंक जाय, तेंचेर FIR लॉन्च करूंक जाय। सपोज जर अशें जायना नाल्यार आयज आमी अंजुना पुलीस स्टेशनार मोर्चा सुद्दां व्हरपाची आमची तयारी आहा। सो जाता जाल्यार विदीन अ वीक तेंच्यांनी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आनी सगळें चित्र आहा ते सगळ्या लोकांक फुडल्यान मिडिया मार्फत दाखोवपाचें। अशें जावंक फावना की आमचेंच नांव पिड्ड्यार जावंक फावना, आमच्या भुरग्यांचें नांव पिड्ड्यार जावंक फावना, जावं आमचे गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार जावंक फावना। ट्युरिस्टांनी खंय तरी बरे भशेन वागपाचें आनी हांगा खंय तरी एक कायदो आनी सुवेवस्था बिगडूंक दिवंक फावना। सो तेका लागून आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या। नाल्यार ही प्रेस जर आयज घेवंक नासली नाल्यार अशें जाल्लें की आमच्या भुरग्यांची मिस्टेक, आमी येता ट्युरिस्टांक मारता, गोंयकारांची दादागिरी चलता, अशें जावंक फावना। कित्याक ट्युरिस्टूय खंय तरी सुरूप येवन येतात, दादागिरी करतात। इवन आयज एक जे पळय CCTV फुटेज आहा ती सुद्दां हांगा हें जाल्ली आहा, ती CCTV फुटेजीर कळटा। आनी काल तेंच्यांनी ज्या हॉटेलान मिडिया ब्रिफींगूय दिलें तेजेरूय कळटा की बाबा सगळी मिस्टेक आमच्या भुरग्यांची न्हू, ट्युरिस्टांची खंय तरी मिस्टेक आहा। सो हेजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें आनी लोकां फुडल्यान हे प्रॉपर चित्र येवपाचें। सो सरकारान हेजेर आनी CMान होम डिपार्टमेंटान हेजेर कसून हे घेवपाचें आनी तेंचेरूय FIR लॉन्च करपाची। नाल्यार आयज आमकां FIR लॉन्च करना जाल्यार पुलिसाचेर मोर्चो घेवन येवचो पडटलो। गेल्या 5 तारखेक एक इन्सिडंट घडलो, जे स्पाजियो रिसॉर्ट आसा शार्को जंक्शनाचेर। थंय आमचे काही भुरगे तशेंच ट्युरिस्टां मदीं एक हातापाई जाली आनी एक इन्सिडंट असो घडलो की तेजो जे वारे असले ते गोंयांत न्ही तर पूर्ण देशभर एक वातावरण अशें तयार करून उडयलें की गोंयांत खंय तरी ट्युरिस्ट सेफ ना आनी ट्युरिस्टांचेर खंय तरी लोकल गुंडांनी हल्ला केलो। ह्या गोष्टीचे आनी ह्या जी बातमी गोंयभर तशीच देशभर पसरली, ह्या गोष्टीची आमी हांगा पूर्णपणे निशेध करता। खंय तरी एकूच बाजू सगळ्या लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न काही ट्युरिस्टांनी केलो। जतीन शर्मा हो जो हे जे ट्युरिस्ट स्पाजियोन रावताले तेंच्यांनी खंय तरी फॅब्रिकेटेड जो व्हिडिओ आशिल्लो, म्हणजे एकूच सायडीन दाखोवप, हें कट कारस्थान तेंच्यांनी खंय तरी घडोवन हाडलें। आज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी स्पाजियोची जी CCTV फुटेज आसा ती ऑलरेडी प्रेसा कडेन पावयल्ली आसा। खंय तरी हो इन्सिडंट खंयच्यान चालू जाता, स्विमींग पुलाचेर आमचो गांवचो भाव रॉयस्टन डायस हो त्या हॉटेलान रिसेप्शनिस्ट म्हणून कामाक आसता आनी तांकां खंय तरी ह्या ट्युरिस्टांक स्विमींग पुला कडेन हुक्का वापरूं नाका अशें 4-5 फावटी सांगलेलें गेल्लें। जेन्ना तो तांकां परत सांगपाक गेलो तेन्ना तेज्या आंगार ते धांवून येतात। ह्या CCTV फुटेजीर क्लियर कट दिसता। हें सगळें जाल्या उपरांत ह्या हॉटेलाचें मॅनेजमेंट रॉयस्टनाक सांगता की घरा वच, अकॉर्डिंग टू द इन्स्ट्रक्शन्स तो थंयच्यान वयता, तेजो खंय तरी चार्जर उरता म्हणून तो परत येता आनी टू बी नोटेड तो प्रिमायसीस एंटर करिना, प्रिमायसीच्या भायर आसा तो उबो। तेंच्या मदलो एकटो जो ह्या ग्रुपांतलो आसलो तो भायर येता खंय तरी आनी विदावट एनी रिजन तो तेंचो व्हिडिओ काडटा, फोटो काडटा। जेन्ना तो क्वेश्चन ताका करता की तूं आपले फोटो कित्याक काडटा तेन्ना तो तांकां खंय तरी गाळयो मारपाक चालू करता। आनी दिल्लीकारांची जी स्टायल आसा ती म्हणजे आमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा, आमी तांकां ट्युरिस्ट म्हणून हांगा वेलकम करताच, पूण तेंच्यांनी जो एटिट्यूड आसा दिल्लीकारांचो तो दिल्लीन दवरचो। हांगा गोंयान गोवा इज अ व्हेरी पिसफूल स्टेट, ही आमकां गोंयचें दिल्ली करपाचें ना। खंय तरी जेन्ना ते आमच्या भुरग्यांक धक्काबुक्की करता, धुकलता, 2 जाण आमचो काशिनाथ आगरवाडेकर तशेंच रॉयस्टन डायस हेच्या तकलेर तेंच्यांनी फातरान आनी कड्यान हल्लो केलो। हो सगळो इन्सिडंट पूर्णपणे CCTV फुटेजीन कवर जाल्लो आसा आनी हो आमी प्रेसाक ऑलरेडी दिल्लो आसा।
आणि ह्या गोष्टीचो आम्ही पूर्णपणे निषेध करता, कारण ते फक्त विक्टीम नासले, जे पूर्ण प्रकरण जालें हें खंय तरी एक एक्शना खातीर रिएक्शन जालें, पूण आमच्या कंप्लेनीर खंयच अजून FIR लॉन्च केल्ली ना. खंय तरी आज सिंपथी टुवर्ड्स ट्युरिस्ट दाखयल्ली गेली वयता. आमकां हे दाखोवन दिवपाक जाय गोंयकारांक की हितून पूर्णपणे चूक म्हणटा ती आमच्या भुरग्यांची ना. खंय तरी जेन्ना तेंचेर हल्लो जालो आनी तेजें रिएक्शन हो प्रकार सगळो घडलो, हो दुर्दैवी आसलो, हो आमी मानता, आनी जो इन कोर्स ऑफ लॉ जे घडटले ते आमकां मान्य आसा. पण खंय तरी ह्या ट्युरिस्टांकूय कळपाक जाय की तेंच्यांनी जें केलें ते तुमी जर पळोवंक वचत जाल्यार ते स्विमींग ट्रंक्सान रस्त्यार येयल्ले. सो तेंचें इंटेन्शन तुमकां हांगा क्लियर कट कळटा की दे वर हायली इंटॉक्सिकेटेड. ते भायर येवन थंय झगडी करपाकूच येयल्ली. तितून आनी एक जर तुमी डिटेल पळयत जाल्यार तो परतो भितर येता, आपली गोल्ड चेन काडटा, आवय कडेन दिता आनी परतो झगडपाक वयता. सो देअर इंटेन्शन वॉज व्हेरी क्लियर. द कायंड ऑफ लँग्वेज दे वर युजींग इट वॉज अब्युझिव्ह. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचो आमी गांवकार म्हणून निषेध करता. 5 तारखेकूच कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. त्या दिसा खंय तरी ती कंप्लेंट इवन आमचे भुरग्याचे 2 जाण रॉयस्टन डायस आनी काशीनाथ आगारवाडेकर जांकां तकलेक स्टिचीस पडलेल्यो, तांकां इवन मेडिकलाक व्हेले, तांकां GMCन आजिलोन स्टिचीस घातले. हें सगळें जालें तरी सुद्दां ही FIR अजून लॉन्च जावंक ना. कितें कारण दिसता, कित्या खातीर FIR लॉन्च जावना? सरकार खंय तरी ट्युरिस्टाच्या सपोर्टान आहा अशें दिसता. ना पळय, आमी सरकाराक हितून आतां ब्लेम करूं शकना. कारण कशें आसा की खंय तरी जेन्ना तेंच्यांनी कंप्लेंट केली तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान हें कन्सिडर करपाक जाय आसलें की दोगांयच्यो FIR जावपाक जाय म्हणून. ती खंय तरी करूंक शकले ना ते. आतां ह्या गोष्टीक आमी प्रत्येक हाका सरकाराक ब्लेम करूं शकना, कारण ह्या लेवलार जावपाक जाय आसलें. इम्पार्शियल इन्क्वायरी जाता काय दिसता तुमकां ह्या बाबतींत? हय, बिकॉज इट इज बीन द वे इट इज पोर्ट्रेड इन द मिडिया. नॅशनल मिडिया जर तुमी आज पळोवंक वचत जाल्यार तेंचेर एक स्पेशल एपिसोडूच चल्ला. म्हणजे तो तुमी जर त्याचो इंस्टाग्राम काडून पळयत तो जतीन काय कोण तो हातीन गनां घेवन आसा. सो तेजी एक्चुली वॉट इज हीज बॅकग्रावंड हो पयलीं पळोवपाक जाय. तो कोण तरी एक टिकटॉकर काय कोण तरी आसा, बट इवन दो दॅट तो आपल्या पब्लिसिटी खातीर हें सगळें करपाक लागला आज. सो दॅट आमी आनी खंय तरी त्याच्या ह्या गर्देन व्हांवून वचपाक जायना. लोकांक दोनी बाजू कळपाक जाय म्हणून आज ही प्रेस घेतली. आनी इवन स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां की दिल्लीकारांचो एटिट्यूड असो आसा, तांकां हांगा 2-4 प्लॉट घेतले की गोंय विकतें घेतले काय दिसपाक लागला. हो तेंच्यांनी एटिट्यूड बदलचो पडटलो. गोंय हें आमचें आसा. तेंच्यांनी हांगा ट्युरिस्ट कशे येवचे, खावचे, जेवचे, पिवचे, मजा करचे आनी परत घरा वयचे. खंय तरी आमच्या माथ्यार बसपाचें ना. आमी फक्त जर आमची FIR लॉन्च जायना जाल्यार बाय मे बी ट्युजडे वी वील एज विथ द सरपंच आमी DGP कडेन वयतले. प्रोटेस्ट न्ही, आमच्या यू कॅन कॉल इट अ प्रोटेस्ट, बट आमी सगळे वयतले आनी आमची बाजू तेका सांगतले. आनी खंय तरी आमकांय आमच्या भुरग्यांकूय न्याय मेळपाक जाय, कारण तेंचेरूय अटॅक जाल्लो. FIR जर रजिस्टर करूंक ना जाल्यार तुमची डेडलायन कितें आसतली? आतां बाय मंडे ते जर करिना जाल्यार ऑन ट्युजडे वी वील गो टू DGP.